मोगाळ गोंयकारान हांव जे जाग्यार आसा ते जाग्यार सगळे वळखता। हांव गोंय साहेबाच्या जाग्यार आसा, आमचे ओल्ड गोवा। हांव जे सांगता ते मातशें सिटींतल्यान आयकात आनी जाता तितले शेअर करात जे कोण आमच्या गोंयच्या साहेबाक मोग करता ते। आतां 2022 इलेक्शना टायमार हे तुकारामान तेणी हिंगा मिस केल्ले, ताका उगडास करून दिता हांव। आनी तेन्ना तेणें सांगलोले हो इल्लीगल बंगलो आसा तेजे आमी सगळे डिमॉलिश करपा हें करता म्हणून। आनी आतां ते जाल्ल्या सांगताय आपूण इट्स अंडर सबज्युडीस म्हणटाय ते, मिन्स कोर्टा आहा म्हणटाय ते। आं ओके। मागीर सेकेंड थींग म्हणटाय ते पयर वेळींकरान इतले हें केलें, इन्सल्ट केलें आमच्या गोंय साहेबाक, तेगे किस्कुटा एक उतर ना। आनी तेज्या फाटल्यान पयर आतां येदे व्हडले ऑलमोस्ट 1 करोड लोक येवन गेलो गोंय साहेबा एक्सपोजिशना, तेजे कांयच ना अजून पासून, तो येयल्लो ना, तेका पडोन गेलो ना। सो तुमी चिंताय आनी जे कोण आमचे ब्लायंडली फॉलो करताय तांकां उजवाडाय आनी तुमी कितकोन यूज करता तुमकां पयशे कलेक्शन करपा ते चिंताय। हांव आमचो अंकल हो म्हाका पयलीं सांगतालो हेका ट्रस्ट कोनाका म्हूण तुकाराम आसल्याक, आनी हांव आयकना आसलोलो, पूण तेणें आतां सांगलें सगळें स्वत। अंकल सांगतो कितें आं ओके। सांगपाचें म्हणल्यार इतलें, तुकाराम फकत मोतां फोडपा येयला, गोंयकारपण काबार करपा येयला। तो म्हणटा आपण गोंयकारपण सांबाळटा, पूण म्हाका दिसना तो सांबाळटलो म्हणून। कित्याक तेगेली एक कुरणी आहाय त्यो दाखयताय की तो सांबाळपा येयला, पूण तो फोडपा जें कितें सांबाळून दवरलां तें फोडपा येयला म्हणून। कित्याक तो म्हणटा आपण BJPचो टीम न्हू, पूण कळटा की तो सारको फुल्ली BJP इनवॉल्व आहा म्हणून। आनी गोंयकारांक एक हांव मागता, एकठांय रावय, एकूट दवराय। हे तुकारामा फाटल्यान गेल्या गोंयकारपण आमगे उरलो आहा ते हाडून काबार जातले। सो तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की एक घट रावय, एकूट दवराय, आनी कोण पयशे पळय दिताय पळय ताका सपोर्ट करताय ते बंद कराय। कित्याक तुमगे पयशांचेर तो उडला आनी तो काबार करून उडयला। सो हांव मागता ताका पयशे दिवन नो फंड रेजिंग नथींग। ओके, देव बरें करूं।